मोपा विमानतळा खातीर शेमेची आडवणां मोडिल्ली दोनूय घरां परत बांदून दिवची तशेंच मोपाक जमीन गेल्या तांकां 4 पट रेट दिवचो म्हूण पेडणे बहुजन एकता महासंघाचे बसकेंत थाराव जालो। मागण्यो तडीक लागमेरेन सगळ्या बहुजन संघाच्या तेंक्यान आंदोलनाची शिटकावणी। खासदार मंत्री श्रीपाद आनी आमदार मंत्री बाबू आजगांवकाराची महासंघान खरडपट्टी काडली। श्रीपाद भाऊ इतली वर्षां निवडून येता केंद्रीय मंत्री आसात। भाऊ तेका विचारले तुम्ही त्याची खबर घेतल्यात काय म्हणून भाऊन सांगले ताणे तेका आपले कडेन येवनी म्हणून। नारायण साळगांवकर आणि सुरेश तळगडकर या दोन कुटुंबाची जी घरामोड मोपा शिमेच्या आडवण थंय त्या जाग्यार तांकां तशीच घरां बांदून दिवची हो पयलो आमचो ठराव आनी दुसरो ठराव सगळे आत्मनिर्भर करप आणि दुसरा ठराव असा की ज्या मोपा पीडित शेतकऱ्यांची जवळजवळ 1 कोटी जमीन गेल्या तांकां फक्त 25-35 रुपया असो मोबदला दिला जाता। त्या खातीर आमची दुसऱ्या ठरावाची मागणी अशी आसा की आज मोपा वाठारांत जवळजवळ 1,500 रुपया प्रति स्क्वेअर मीटर चलता आणि आयच्या लँड एक्विजिशनच्या कायद्यान तांकां 4 पटी करपाक जाय म्हणटकीर दुसरो ठराव आमचो ज्या शेतकऱ्यांची जमीन गेल्या तांकां प्रति 10,000 रुपया स्क्वेअर मीटर जमीन मेळपाक जाय। मराठा आरक्षण मोर्चा वेळार खून आणि बाकीच्या गुन्यांवकारी केशींनी मुंबय पोलिसांक जाय आशिल्ल्या 3 आरोपींक कळंगूट पोलिसांनी गोंयांत धरले। तिगूय मुंबयच्या क्रायम ब्रांचीन कळंगूट पोलिसेक कळिल्ले। तिगूय कळंगूट एका हॉटेलात राविल्ले। तांकां आतां मुंबय क्रायम ब्रांचीचे स्वाधीन केल्यात। सकाळी मुंबयचे पोलीस येवन तांकां घेवन गेले। एक कमर्शियल ब्रेक।